लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 1 वोड 5 ते 25. जुडेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोतीन आरोनाचे संस्थेची आसली. चुकोय नासतना सर्वेस्वराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार दवरमूंत आसलीं. तांकां भुरगें बाळ नासलें, कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय उतार पिरायेक पावलोलीं. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळीन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा करता आसतना याज्ञिकी सेवेचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडलोली. देखून धूम जळोवंक तो सर्वेस्वराच्या पवित्र स्थानांत भितर गेलो. धूम जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणी करतालो. धुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्वराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी ताचेर कांपेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास, तूं कांपू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी तावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआंव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं कुशाल जावन मुरगटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां कुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्वरा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यान तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतां धुवांक सर्वेस्वरा तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेका तांय तो वळून हाडटलो. पितुरांक तो 2 वंत मनशांची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेस्वराक कुर्ती एक वर्सा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचे मन आनी बळ घेवन चलतलो. झकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन उतार पिराय पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल, देवाच्या फुड्यांत उबो आसता तो. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पळय, म्हज्या उतरांचेर तुवें भार धरूंक नाय म्हणून ह्यो वस्तू घडो पर्यान तूं मनो उरतलोय. तुज्यान उलोवंक जावचें ना. म्हजी उतरां मात तांच्या वेळार पाळोवन येतलीं. इतल्या म्हणसर लोक झकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतच तांचे लागीं उलोवंक ताच्या नजर जालें. देखून पवित्र स्थानांत एक दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजुलीं. तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मोनोच उरलो. ताचे सेवा धर्माचे दीस भोंवतच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेस्त जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्वरानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाल दिश्ट घालून मनशां मदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.